मी स्थांक या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. क्रिस्त येण्याच्या काळाचो वा दुयेंत असो तिसरो आयतार आचरण करच्या वखता एका मनाची काळजाची जावन आमी एमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार देवादीन अँटनी मस्करीनस संजय मिसिता आलिस मस्करीनस मोंतीवाडो तिचेर ते बसोद विशेष करून मागया. आम्हा समेस्तां बसोद मागया जे कोणा मागतान बसिलां सुगडास कडून तांचे बसोद या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो ह्या आयच्या दिसा आदवेंत काळाच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक कुटुंबा स्मिरितान ह्या एवकरिस्ताचे वेदी बवारी आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्त बसायलेलो सोडवणदार पातकाच्या गुलामपणांतले आमकां तो सोडोवंक येता म्हणलो संदेश दिता. जेजू आमचो खरो सोडवणदार म्हूण वळखून पातकाक पाट करून जियोंक गरजाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. पदकी जिविता पाठ करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना खऱ्या काळजान खऱ्या मनान सम्याक आमच्या जिवितांत घेवंक सदांच आमी आयती आसूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया. एक घडी बरो आमी दोळे दांबया, आमच्या हाताचेर हात दवरया, आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सम्या जेजू तुजें उतर आमकां पदकी जिविता पाठ करून नवें जिवीत जिवंक आपोवणें दिता. तुज्या उतराचो तिरस्कार करून तुका आमी दुखयलेल्या पसोत पश्चातापोवन भुगसणे मोगोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मोगडा जेजू एकामेका समोर केल्ले मुखांतर पदकी जिविता पाठ करूंक साध्यता आसा म्हणून तूं आमकां आपण दिताय. आमी स्वार्थी जाल्या आमी मोसरी जाल्या एकामेकाच्या गरजां पावोवंक फाटीं सरल्या. ह्या मुखान तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा सम्या भुगसणे मोगोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा
आमचे तुझी काकूळ कष्ट ते आंगातार दिवन शाक पाडसल्लें बरें करच्या तूं ह्या संवसारी आयलो येसोम्या अंधकारांतले असलेल्यांक उजवाड फांकून सो दातारतून जालो आमी उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक अंधकाराची कामां अंधकाराच्या कामाक पाठ करूंक बरेंपण रुतां करूंक तूं आमकां आपणे दिताय आमी तशें करूंक चलवले हांव सोम्या आमी उजवाडाचो प्रास अंधकार असो मोग केल्लो आसा बरें करच्या प्रास वायट सांगा दिलो आसा सोम्या आनी तुका आमी दूख दिलां पश्चातापून बक्षणे मोगोन म्हणटा दुया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दुया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ तकली भगवान देवाची काकूळ जोडया सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया आमच्या घरसां खातीर त्या समा खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेगून रावता येदो वर्तो सोडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतल्यान वाचप आराणे आनी सुकलेली भूंय संतोश बरी जावं पाड पडलेली भूंय उल्हासूं आनी फुलों सळका भशेन ती भरपूर फुलांनी फुलों ती उल्हासूं आनी आनंदान गितां गावं तिका दिल्या लेबननाची महिमा कार्मेलोसो आनी शारोनाचो प्रताप लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो आमच्या देवाचो प्रताप तकलेले हात घट करा अस्कत दंपरां तीर करा भिवकुऱ्या काळजाच्या सांगा दैर गया भियेनाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता पारीकपण घेवंक तो येता तेदना तुमकां सोडोवंक तो येता तेदना कुर्ड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेदना मेरवा भशेन तोंटे उडतले आनी मन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो तांतल्यान एक राज रस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान ती परत येतलीं गितां गावून ती सियोनाक येतलीं ससनीक संतोश तांच्या माथ्यार आसतलो संतोश आनी आनंद ती बगतलीं दूख आनी रुदान पळोवन वेतलीं देवाचें उतर देवाचे उपकार सदांच विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्यांक न्यायानी जोड दिता तो भुकेल्यांक तो ग्रास दिता कैद्याच्यो सांखल्यो तो तुटोवन उडयता सर्वेस्पोर कुड्याचे दोळे उगडता भागवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पोर परगव्यांक राखता अनाथाक आनी विधवीक तो सांबाळटा सोम्या सोड
याकोबाच्या पत्रांतले वसप. भावो भयणीनो, आतां सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया. पळया, एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेंसो आनी अकरेसो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता. तुमी तशींच सोंसणीक जाय आनी तुमच्या काळजान देर घेजय. कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. मानशल जाल्यार तुमची जडती जातली. पळया, नितीदार तुमच्या दरवट्याची उबो आसा. भावा भयणीनो, सोम्याच्या नांवी उलयिल्ल्या प्रावद्यांनी कश्टा मोदें दाखयिल्ले सोंसणीकायेची देख घेया. देवाचें उतर. देवाचे उडोडकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परासो प्रेरकत्म मुझेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तवळ क्रिस्ताच्या कृत्याविशांतली खबर बंदेत असलेल्या सुवांच्या कानान पडली आसता ताणें आपल्याचे सांगतना जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें, येवचो आसा तो तुमचो वा आमी आनी एकल्याची वाट पळयसय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, फाटीं वचा आनी तुमी सायकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुरडे पळयतात, तोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजी जीव शांत जासो बाबात दंडळना तो भागी. जुवांचे सीस पाट करून गेल्लेस जेजू लोकांच्या जमा लागीं जुवांव शांत उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्याक गेल्ल्यात? वाऱ्याक दोलसो चिवो गाय? न्हय तर कितें पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरां न्हेसलेलो मनीस गाय? नाजूक वस्तुरां न्हेसतात ते रावळ्यांनी पळोवंक मेळटात. तर तुमी कितें पळोवंक गेल्ल्यात? एक प्रवादी. वय हांव तुमकां सांगतां, प्रवाद्या प्रास वर्त्याक ताचे सविशांत पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पळय म्हज्या दुताक तुज्या फाटल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सदस हांव तुमकां सांगता, मनीस हांव जल्मल्ल्या मदें स्नान जातार जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो. देवाचें उतर. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या परगटेची वेळार दोग जण महान मनीस देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत आसले. एकलो स्नान दातार जुवांव आनी एकलो नजरेत असो जेसू. एकलो अरण्यांत, अरण्य म्हळ्यार कितें? मरुभुमींत. आनी एकलो नाडांत वा शारांत देवाचें उतर गैजत आसलें. हांचे मदें कन्फ्युजन लोकांक, कोण निजायकी प्रवादी, कोण निजायकी देवाचो पूत, कोण निजायकी सोडवणदार मेस्सिया म्हणल्या विशांत जायत्यांक कन्फ्युजन आसलें.
थोड्यांक स्नानीक सुवांची उतरां बरी बरी लागतालीं तीक्ष्ण रितीन उलयतालो आनी थोडे स्नानीक सुवां लागीं येताले पदकां उसार सांगताले पवित्र स्नान घेताले ही खबर गांवांत येवन सांगताले आनी लोक हरिहरींनी थंयस वेतालो अरण्याक वेतालो जेन्ना मरलो जात्रे मरलो म्हणून येताले आनी जेजू हांगासर एक सवाल विचारता गेल्ल्या कडेन तुमी अरण्याक मरुभुमीक कित्याक गेल्यात तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्य गेल्यात अरण्याक मरुभुमीक कितें पळोवंक म्हूण गेल्यात मरुभुमींत कितें आसा पळोवंक कांय इल्लेशें सुशेग घेवचें तसलें सावळी आसा कांय इल्लें प्रशांत उदक पिवून दोस कांय जोडचें तसलें वातावरण आसा मरुभुमींत कितें आसा मरुभुमी सुकी दाट आसा सुकी दाट कोणी जाल्यार रानाक वेता न्हंयच्या देगेर वेता बिचाक वेता व्हड व्हड दोंगराक पच्छवी रंगाळ पृथ्वी पळोवंक वेता मरुभुमी कित्याक वेता जेजू म्हणटा थंयसर वाऱ्याक दोलचे चिवे पळोवंक तुमी गेल्ल्यात की मरुभुमींत सडा वता आसचें कितें कणक आसची कणक कोत्ताय तुमकां कणकीक चड उदक गरज ना कणकीक चड उदक गरज ना सुकी आसलेल्या सुवातेर कणक येता कणक आनी कणकेचो एक वासो ताका चिवो म्हणटात वाऱ्याक हलतना धलतना कटा 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 जाता न्ही गे आवाज करता ते सोडल्यार मरुभुमींत कितें आसा कांट्याची कणक सोडल्यार आनी ल्हान ती कांट्याची जोडकुलां सोडल्यार मरुभुमींत कितें आसा कितें पळोवंक गेल्ल्यात तुमी पळया नाजूक वस्तूर न्हेसुल्ल्या मनशाक पळोवंक गेल्ल्यात नाजूक सुबीत करून न्हेसलेल्या मनशाक पळोवंक गेल्यात तुमी सुबीत करून गेल्यात थंयसर सुबीत नाजूक मुस्तायकी न्हेसलेलो मनीस नातुल्लो थंयसर खऱ्या लोवेचें वस्त्र न्हेसलेलो खाड सोडलेलो केस सोडलेलो मांठ्यांत जियेतलो मांठ्यांत कळ्ळें मांठ्यांत कोणें जियोवचें मांठ्यांत कोणें जियोवचें साळींनी न्ही साळ मांट्यान जियेता न्ही गार न्ही आनी हुंदीर कुडींद्र वाघ मांट्यान जियेता असल्या मनजाती मांट्यान जियेतल्यो क्रूर मनजाती तशेंच मनीस पळया खऱ्या लवेचें वस्तूर न्ही न्हेसलेलो पळोवंक क्रूर दिसतलो मनीस कितें खातालो तो बिरयानी खातालो रान मऊ देंपे असलें खाण खातालो मनीस तुमच्या मुखार देंपे खाता जाल्यार कोणीक लाग न्ही कशें जाता असल्या मनशाक तुमी पळोवंक गेल्यात कितें पळोवंक गेल्यात तुमी एक प्रवादी म्हूण पळोवंक गेल्यात आनी जेजू म्हणटा सगळ्या प्रवाद्या प्रास वर्त्याक तुमी पळोवंक गेल्यात कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सांगता सरस्पोर देव मनीस सांवरेता आसतना ह्या देवाच्या पुताक एक वाट तयार करच्याक ताच्या फुडल्यान धांवतलो धांवपी
ताच्या फुडल्यान धांवपलो एक धांवपी 4 रन्नर म्हणटा 4 रन्नर. एकलो व्हडलो मंत्री येवंक आसा जाल्यार प्रायम मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टर येवंक आसा तो हेच्या मार्गार पयलें 2-3 पुलिसांची वाहनां धांवतात, ताका गरुडा म्हणटात, धांवतात 4 रन्नर. कितें बॉम्ब आसा कितें अडकळ आसा जाल्यार ती उडोवन वचून दीत. पूण फाटल्यान CMाचें कार सोबीतरान पासून जायचें अशें. स्थानीक जुवांवूय सोम्या मुखार धांवतलो एक धांवपी जालो, धांवपी. देखून हो धांवपी आसा पळय सोम्या बरी दिसूंक जाता जायना. कित्याक तो म्हणटा भगवंताच्या पांयाच्या वाणाचे कट सोडूंक जाय, हांव योग्य न्ही, ताणें वाडत वाडत वचूं जाय, हांवें देवत्त देवत्त हे जाय. तसलो महान मनीस उज्यान आनी पवित्रात्म्यान स्नान दितलो म्हजे उपरांत येवचो आसा. ताणें शहरांत जिये जाय, ताणें नाजूक मुस्तायकी न्हेसो जाय. कित्याक तो म्हजो धनी आनी हांव ताचो सेवक. असो जाल्यार खालत्या काळजा असो मनीस स्नानीक जुवांव देवाच्या पुताची वाट तयार करतलो, देवाच्या पुताची वाट तयार करतलो. आत्मीक रितीन लौकीक रितीन वाट तयार करतलो. एक खरो प्रवादी, प्रवाद्या पैकी श्रेष्ठ. जितून कित्या प्रवाद्या पैकी श्रेष्ठ म्हळें, कितें म्हळें? प्रवादी जल्मल्ले मनशांक, आवयक आनी बापायक मनशांक जल्मल्ले. पूण स्नानीक जुवांव मनशांक जल्मल्लो न्हय. एलिझाबेथीच्या गर्भांत जल्मलो जावयेत, जेजू मरियेच्या गर्भांत जल्मल्ले बरी. पूण एलिझाबेथीक भुरगीं जावची सकत आसली. वांसदी ते उतर प्राय पावुल्ली, उतर प्राय एक वांसदी आनी एक उतर प्राय पावुल्ली. तिजी सकत पुरा मरून गेल्ली म्हळ्यार. आनी कोणें ही बरी खबर हाडली? कोणें? स्नानीक जुवांच्या जल्माची खबर कोणें हाडली? अय्यो देवा, कोणें हाडली? खंयच्या बडव्यान? गाब्रियल बडव्यान. मरियेक बरी खबर हाडली ताणेंत. गाब्रियल बडव्यान कोणाक हाडली खबर? कोणाक हाडली? जाकारी काडली. खंय? देवळांत अल्तारेची सेवा दुंप भेटोन आसतना जाकारीक ही बरी खबर हाडली. कोणें? आनी जाकारी पातयेवंक कबूल जालो गी? कबूल जावंक ना. कित्याक जाकारीन मनशाच्या सैमान पळयलें. म्हजी बायल म्हातारी जाल्या, तिका जल्म दिवची कसलीच सकत ना, तिचो गर्भ चिवळून गेला. अशें आसतना ह्या प्रायार कशें भुरगो जावचो? तो पातयेवंक ना. देखून पळया, तो ना पातयेलो देखून, उण्या भावार तसो जालो देखून, भुरग्याक जल्म दिता पर्यंत ताची जीब बंद जाली, सुटली ना. मोनो जालो तो, मोनो उरलो. निमाणें ह्या जुवांक कितें नांव दी जाय म्हणून सैऱ्या धैर्या मदें विचारतना सगळ्यांनी जाकारी दिजे म्हणे बापाचें नांव. पूण बापाय लागीं वयता आसतना बापायक तोंडांत उलोवंक येवंक ना. एक फळी विचारली आनी फळयेर ताणें कितें म्हूण बरयलें? जुवांव म्हूण बरयलें. देवाच्या फुडें, देवा मनशा पुता फुडें धांवतलो एक धांवपी जुवांव म्हूण ताणें बरयलें. तवळ ताचें तोंड उगडलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, हो मनशाचो पूत न्ही, हो सर्गींत हांव देवान आयलोलो, देवाचो दूत, देवाची वाट तयार करच्याक आयलोलो. देखून जेजू म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगता, मनीस हांव जल्मल्ल्या पैकी स्नानदातार जुवांव प्रास उरतो दुसरो ना. संवसारांत मनीस हांव जल्मल्ल्या पैकी स्नानदातार जुवांव प्रास उरतो दुसरो ना. स्पश्ट. पूण जाल्यारय जेजू आमकां हर एकल्यांक ऑप्शन दिता. सर्गीच्या राजांत
स्नान जाता जुवांव सा पेद्रू सा पावलो म्हणना सर्गींच्या राजांत सक्कड समासम देखून सर्गींच्या राजांत ताच्याकी वर्तो जावं सो अवकाश तुका आसा तो अवकाश तुवें उगडायनो जो देखून जेजून म्हणलें कितें करी जाय सर्गीचें जिवीत जोडिचें जाल्यार पातकी जिविता फाट करा सर्गीचें जिवीत आपणाया देखून स्नान घेवन स्नान जाता जुवांव लागचें स्नान घेवन जेजू जोर्दान न्हंयेंतल्यान वयर येताना ताणें म्हणलेलें उतरां तुमची पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां म्हणजे मगाच्या बाबडीनो ही सोम्याची उतरां सर्गीच्या राजा विशांत सर्गीच्या राजांत आमी स्नान जाता जुवांवच्या की प्रास चड व्हड जावंक शकता म्हणलें सत आनी देखून आमी कितें करी जाय ह्या सोम्याती भावार्थ दवरी जाय विस्वास दवरी जाय कित्याक जेजू करता ती कामां स्नान जाता जुवांव करूंक शकूंक ना मेल्ल्यांक जिवंत करचें कोडकारांक नितळ करचें कुरड्यांक पळय सारकें करचें थोंट्यांनी सलसय करचें केप्प्यांनी आयकशें करचें मेल्ल्यांक जीव करचें दुर्बळ्यांक बरी कबड परगड करची ही वावर वो काम ही अजापां जेजून मात्र केली देखून जेजू म्हणटा पळया मरुभुमींत त्या अडचणे मदें त्या कश्टांच्या वाटे मदें प्राजितादान तुमी पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना आनी जिविताच्या जरी सरशी पाचवी रंगाळ त्या सुवाते सरशी जिविताच्या खणा सरशी तुमी येया पळया शहरांत तुमी येया नाडांत तुमी येया न्हंयच्या देगेर तुमी येया उदका सरशी येया बुकेल्ल्यानो तुमी जिविताच्या उंड्या सरशी येया तानेल्ल्यानो तुमी जिविताच्या जरी सरशी येया तांतले पियेया तुमी जियेतेल्यात जेजूची उतरां म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पूण हांगासर जेजू म्हणटा म्हज्या विशांत जसो भावार्थ दंडळना तो बागी देखून संवसारांत कितले अजाप करतले मनीस येतीत कितली विस्मितां करतले मनीस येतीत पूण सोम्यातय आमी भावार्थ दंडळना जावच्याक सत्राय सांबाळूंक जाय देखून सान पावलो सान जाकोब आयच्या दुसऱ्या वाचपान म्हणटा तुमची काळजां दृढ करा तुमी सोंसणीक जाया सोंसणीकान तुमी राखून रावा कित्याक सोम्याचें येणें तुमचे लागीं पावलां देखून एकामेका अपराध म्हणिनाकात एकामेका दूशीत करनाकात एकामेकाच्यो खबरो करनाकात एकामेका वायट करनाकात बगार मोगाच्या आनी सेवेच्या करण्याद्वारे येवंक आसच्या सोम्याक घेवंक तुमी आयती जाया बोवा पुरबायचे शिकवणो आयच्या दुसऱ्या वाचपान सान जाकोब दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून दिसपडटे आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाचो मोग एकामेकाची सेवा सोडदोड करन जियेल्ल्यांत सोम्याचें येणें जावंक साध्य आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून असल्या मनशांतय इसाया प्रवादी म्हणटा देव खुद्द येतलो आनी आमची सोडवण करतलो आमकां सुटका दितलो आमकां बाशावी दितलो आमकां समाधान दितलो आमी करच्या वावरान जैत दितलो सर्गींची वाट आमकां दाखयतलो आनी सर्गींच्या बंदराक पावयतलो म्हणलें सत हेचें पयलें वाचपी आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक दीस बऱ्या करण्यांनी आमी आयती रावया मोगाच्या आनी सेवेच्या करण्याद्वारे सोम्या पळोवंक तयार रावया आनी म्हणया ये सोम्या सोडय आमकां संवसारी बांदपासांतल्या खोटेपणांतली आमकां सोडय संवसारी कश्ट वावटेंतली आमकां सोडय संवसारी जिविताच्या पिडेंतली चिडेंतली अनवरांतली आमकां सोडय मोतीक समाधान संतोश दी तूं मात्र आमचो देव तुजेर आमी बरवस्तांव तुजेर आमी पाती येतांव तुजें सवें आमी जिवंक आशेतांव म्हणल्या मागण्याद्वारे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याक सदांच आमचो करून घेवया तसो सोमी जेजू क्रिस्त स्नान जाता जुवांवचो धनी आमचोय मेस्त्री सोडवणदार गुरू
आमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी आनी ताच्या येण्यान आमकां दोशी करून दी. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सुखाचें समृद्धीचें करून सर्गीच्या बंदरा पवोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. तर एका देवा तें आसुल्लो आमचो बाबा तूं सारया. एकाच देवा सतमानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वी मिसो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तू स्वरसनार नेका सम्या जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवा शिकलो स्फूर्तो सरकळा आदी बापातान जल्मला देवातान उजोडातान स्वाड कर्या देवातान सल्लो करो दे तो देवातान जल्मला तगर उसूंक ना बापाच्या साईबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडवण्या बसत सरगार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मयाची उदरी ताणें गोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत 5 बिलां काल ताका कुर्सार मारलो आनी कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी तेजे राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वरानी जीवता तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समसारको नमस्कारांनी महिमा पावो प्रवादे वरवीं तो येयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभे सतमानता पातक्यांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नाना सामण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा आनी ससनाच्या जिविता विस्वासो रावता. आमेन. ही घडी बोर आमी दोळे धांपया. आमची गरजो आमची आशा आमच्या अत्रेक सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पया. पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुझ्या पुता क्रिस्ताचे प्रतिरूप जावन बावर्ती लोकांक सर्गींच्या वाटेन चमकूंक आनी कोरो संतोष आपणावंक फावो जायशें तांकां तुज्या मोगाच्या स्विरितां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणी लोकांची सेवा करीशें आनी दुबळ्या धाकट्यांचे उदरगते खातीर वावरिशें तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध तराच्या वायट सवयांचेर गुलामपणांत कश्टांच्या भाव भयणींची दया कर. कोरो संतोष तुजे थंय मात्र लाभता म्हणलें समजून तांणी नवी जिणी जी अशें आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. कुडीचे आनी मोतीचे पिडे वरवीं वळवळच्या आमच्या भाव भयणी जिविता निराशी जायनासता भावार्थ साडिनासता सोसणीकाय पिडा सोसची बोल दी तुजे दैवीक सक्तेन तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. आमचे फिरगस कुटुंब सदा एकवटीत सांबाळ ते फिरगसीच्या सौर लोकांक माया मोगाचे आनी शांत समाधानाचे बंदेर जायशे तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ले आमी समजतानी क्रिस्ताक आमचो सडवंदार म्हूण बावार्थान स्विकार करूंक आनी तसोच संतोष भोगूंक फावो जावंक म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे इकडी बोरदोळे धांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतना बसला सुडास काडया नतले व्यस्ता लक्षिल्ल्यान आमी तयार करते आसां. स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां बेसांवांनी बरोवन दी आपल्या आदार कृपा दिवन दी आनी सम्याक खऱ्या कळसां खऱ्या मनान स्विकार करची कृपा आमकां दिवन दी म्हूण मागे. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां मोगाच्या सेवेच्या आनी एकामेकाच्या बरेपणाच्या जिविता मुखांतर तुका दिसपडटे आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता त्याच तुज्या पवित्र नांवान जोतशी तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. कणीक जमो कर न्हू पुरुशांवर. तुझ्या पायांत मानून एक घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा घेव आयल्या काणिको तुझ्या पायांत
सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका मोठो हो माणसो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन तो दिल्लो करतो मोठो आमकां जिविताचो नीव लायल्या काणिको तुझ्या पायां तळा मानून येन घेत्यो बाबा आमच्या मोगाळा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका मनशा वावरान केल्लो दावात वालीन दिल्लो गुर्तो मोगाचो अज्ञातान बागमचो जीव लायल्या काणिको तुझ्या पायां तळा मानून येन घेत्यो बाबा आमच्या मोगळ्या तुझ्या भाऊ बहिणींना म्हजे तुमच्या तांदलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा सगळ्या काळजां तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पित तुझ्या गणित पदवेन सोडवण्याच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां दीक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसों तुमचे सोबे आस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारा सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी परगटले उतरावरत्या मोगान अवकार मायेन ताका सांबाळलो जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळूक आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे वदे येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळ्ळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारां सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या
सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. दिमेगलियम पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाऊ बहिणी नवडो आणि वाय नसले जेजूचे महासारे गजान बदलची पवित्र आत्म्याची पवित्र घडी ह्या घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता खऱ्या काळजान खऱ्या मोगान खऱ्या सेवेच्या स्पिरितान सम्याक सदांच सामसो करून घेवंक आयती रावंक सम्या सामसो करून घेवंक आमी सुमेची जावंक सुमेच्या कुडी रक्ताची कृपा मागया. बापा करोस्तो तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. ते स्प्री जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगठुया सया जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरता तुझ्या पुनर्जीवन आम्ही परगडता सम्या जेजू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत असो उंडो आणि सोडूनीची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर लिव आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोडी बापा आनी सगळ्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माये संगती ती सुपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मतीन दवरणं माया मोगाच्या सेवेच्या करण्याद्वारी एकामेकाच्या मोगांत जिवच्या द्वारी सुमयाक आमच्या जिवितान स्वागत करूंक जायची कृपा आदार बेसांव मागोन सुमयेन शिकलेल्या मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वीकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे स्त्रीला मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजे जो क्रिस्तचेणे बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुजे उदार का गुळतेने सर्व पथकांतले सुटय आनी सर्व कांतांतली वाठाय सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जे तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळया इजोन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली पतकी जिविता पाटकन बरें जिवीत जिवंक आपोवणी दिता ती एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या सेवेंत जिवन समयाक सदांच स्वागत करूंक आयती आसूंक आपोवणी दिता ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें बघ म्हाका फावो ना पूण तुज्या कांय सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली हांव तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुजे मास्रग सेवता तुजे थंय जेजू आजावीक जाता तुजेर सोम्या पातयेव हांव रावता जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाळ्यांक तुका देव सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीदत रेखता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाळ्यांक तुका देव सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीदत रेखता तुका सेवतो आतां लालेता प्रार्थुया कनवळ्या बापा आमच्या देवा या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतले आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगळ बाबणीनो भक्तीनी आमी सांतवांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समेस्तां देव बरें करूं Jesus
अमृत आमच्या जीवाच्या ये सुम्या आमच्या मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद नमान बळोक जेजू आशीर्वाद रोजारी सैबिनी आम्हा बसोत सगळी सांगता बगेन गुरुसाचे कुरवेन इरवा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंकार हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा तावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत परते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी